मायमोगाचा येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. काणकोणच्या हॉस्पिटलाची जाल्या होती काय? सामाजिक भलायकी केंद्रात दोतोरांचो उणाव, एम्ब्युलन्सीक ना ड्रायव्हर, अल्ट्रासाउंड मशीना आसात पूण ना मशीन ऑपरेटर. लोकांचे जाल्यात हाल. मडगावचे आदले आमदार उदय भेंब्रे हांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाविषयी आशिल्ल्या विचारांक लागून बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी तांच्या घराबाहेर घातलो घेराव. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. धावत धावत आयलो आणि तारीकडेन रावलो म्हणजेच बऱ्या सुविधां खातीर काणकोणचे लोक रडटा आणि सरकार कानार केस ओडटा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. गोवा 365 च्या कॅमेऱ्यान कितलेशेच फावटी काणकोणच्या सीख हॉस्पिटलाची अवतिकाय दाखोवन दिल्ली. तरी हॉस्पिटलाची परिस्थिती जैसे थे आशिल्ल्यान आता भलायकी मंत्र्यान हांगा येवन हॉस्पिटलाक संजीवनी दिवन तरतरी हाडची असो उलो लोकांनी मारला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. संपूर्ण गोय राज्यांतली हॉस्पिटलां जर पळयलीं जाल्यार काणकोणांतलें जें हॉस्पिटल आसा तें सामकें टॉप लेवलाचें हॉस्पिटल. पूण दुर्दैव अशें की सगळ्या हॉस्पिटलां पैकी दोतोर ना करून किंवा फॅसिलिटी ना करून पडंग अवस्थेर खंयचें हॉस्पिटल आसत जाल्यार तें काणकोणचेंच. आणि ह्या काणकोणच्या हॉस्पिटलांत दोतोर येना म्हणून किंवा फॅसिलिटी ना म्हणून काणकोणकार आज मेरेन बोवाळ मारीत आसा, पूण ही बोवाळ कोणूच आयकना. आणि तातूंत भितरूच आतां उलटी गजाल म्हटल्यार ह्या हॉस्पिटलाक एक भुरग्याचो दोतोर आशिल्लो, त्या दोतोरान खंय आतां जॉबूच नाका म्हणून रिजायन दिलो. देखून आतां दुष्काळात 13वा म्हयनो अशी ह्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती जाला. आयज काणकोण तालुक्याचे म्युनिसिपालिटीचे एक नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणें हॉस्पिटलांत भेट दिली. तेच्या वेळाचेर ताका बरेचशे प्रश्न हांगासर दिश्टी पडले. ह्या हॉस्पिटलांत जे दोतोर किंवा बाकीचे लोक कामाक येना, पयसुल्ले लोक कामाक येना, ताचे फाटलें कारणय तांकां एक मेळ्ळें की हे जे तांचे वेगवेगळे क्वॉर्टर्स आशिल्ले ते क्वॉर्टर्स म्हणजे भूतबंगले जाला. जो पयसुल्ल्यान डॉक्टर येता ताका रावपाक सुद्दां जागो ना किंवा फॅसिलिटी ना. खंय तरी पयस तांकां रूम घेवन रावचें पडटा किंवा फ्लॅट घेवन रावचें पडटा. अशा सिच्युएशनाक ह्या हॉस्पिटलांक फॅसिलिटी जातल्यो तरी कश्यो किंवा डॉक्टर किंवा बाकीचे कोणूय जे कामाक लोक येता ते येतले तरी कशे, ह्या हाचेर गंभीर्यान सरकारान लक्ष दिवचें. आनी त्याच बरोबर गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री आतां वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी ऑन द स्पॉट भेटी दिवपाक लागला. खरें म्हटल्यार काणकोणच्या हॉस्पिटलाक ताणें म्हयन्याक एक फावटी तरी भेट दिवपाक जाय आनी इमिजिएटली ताणें काणकोणच्या हॉस्पिटलाक भेट दिवन हे काय प्रश्न समजून घेवचे आणि ताजेर इमिजिएटली ॲक्शन घेवची अशी ताणें मागणी केला. लिमीट क्रॉस जालेच्यान आमचे ताका विचारपाक गेल्यार अल्ट्रासावंड ते म्हणटा कितले तेंप जाल्यार डिमांड करीत आहा. अल्ट्रासावंडाचे अजून तांकां टॅक्निशियन मेळना. पिडियाट्रीक डॉक्टरान आतां रिजायन दिला, सर्विसीच्या रिजायन दिला. आतां आमकां काणकोणाक भुरग्यांचो दोतोर म्हणचो आसना. जेन्ना म्हळ्यार आमी अपॉयंट करून मेळटा. न्यू अपॉयंट करपाक जाय तेन्ना भुरग्यांचो डॉक्टर मेळटलो. तिसरी म्हणल्यार मेडिकल ऑफिसर. पयलीं मेडिकल ऑफिसर आसले 6 जाण, आतां जाला 4 जाण. ते आतां आमचो मेडिकल ऑफिसराक आतां इन्चार्ज केलो हेल्थ ऑफिसर म्हणटकीर आमकां 4च जाणां येते व्हडले हॉस्पिटल आतां 4 जाण डॉक्टर सांबाळटा. म्हणजे कितलो वर्कलोड आसतलो चिंतात. दिसान दीस पेशंट लोक वाडटा. त्या अर्थान तुगेलो मेडिकल ऑफिसर वाडपाक जाय, पूण आमगे हिंगा दिसान दीस कमी जाता. मेंटेनन्स आतां याची बिल्डींग जावं मेंटेनन्स टॅक्निशियन ना हिंगसर. एम्ब्युलन्स आहा 4 चलता. फक्त आतां जाल्यार आयच्या दिसाक एकूच चलता खंय. म्हळ्यार आतां समज कोणूच पेशंट समज हिंगा जर तूं कोणाक ताका मडगांव वयलो तितून भितर आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार त्या पेशंटान करपाक कितें टॅक्सी घेवन वचपाची, तो एक मेजर इशू. आतां आमी पेशंटाक विचारपाक गेल्यार म्हणपाक खूब सारकी ना. हिंगा पेशंटाक जेवण करून घालपाक खूब मदीं नासले. 2-3 दीस नासले म्हण तेंच्यांनी सांगला. तो एक कशें आहा पेशंटाचे म्हणटकीर हेल्थाचे आनी तेजे सारे डायबिटीज पेशंट आसता, कोण खंयची वेगवेगळे पेशंट आसता. टायम टू टायम तांकां जेवण आसपाक पयलीं तांकां 3 दिसां सारकें जेवण ना. गायनेक तुगेलो आतां लेडीज तांकां तेजू डॉक्टर ना. ENT आमचो कानाचो नाकाचो थ्रोट तो डॉक्टर ना. आतां आमचे आनीक म्हणल्यार बेडेड हॉस्पिटल. बेडेड हॉस्पिटला कारणान तुगेलो 24/7 सर्वीस मेळपाक जाय. आतां जाता कशें आमच्या एक एक्सिडंट जालो तो समज धर तूं एक 4 उपरांत जालो एक्सिडंट. 4 जाली की ना हिंगा एक्सरे बंद. फाटल्या दिसान आमी पळयलें आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर तुगेलो म्हापसा
मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान फाटीं चिकाले सगळ्यान विजीट केली पूण अत्यंत गरजेची म्हणटा तें आमगे काणकोणाक गरज आहा कित्याक म्हणटा म्हापसा टू गेलो ट्रॅव्हल करपाक गेलो जाल्यार म्हापसा टू जीएमसी लागीं आहा चिकाले टू जीएमसी म्हळ्यार एक वेळा लागीं आहा मडगांव टू गेलो जीएमसी लागीं आहा मडगांव तरी फेसिलिटी आहा पूण आमच्या काणकोणाक कांयच फेसिलिटी ना म्हणल्यार आतां पिडियाट्रीक डॉक्टरान तुगेलें रिजायन करपाचें कारण खबर ना एखादें ट्रॅव्हलिंग आसतलें पूण ट्रॅव्हलिंग समज जाता न्हू जाल्यार आमकां एक आतां पळोवपाक गेल्यार की क्वॉर्टर्स सारके ना एक रावपाक तांकां एक रूम सारको ना ते खंयच्यान ट्रॅव्हल करून खंय रावचें तेमी त्यो बारीक तरी फेसिलिटी दिया आमी तुमचे कडेन सगळी मागना आमी जीएमसी सारकी व्हडली फेसिलिटी मागना पूण ह्या हेल्थ सेंटराक ज्यो गरजेच्यो उरपाक जाय ज्यो तुमी आतां हे बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतना केल्ल्यो त्यो तरी फेसिलिटी दिवच्यो गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. मडगांवा बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांचो एक पंगड उदय भेंब्रे हांच्या घरा भायर एकठांय जावन छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं तांच्या मतांचेर प्रश्न केले. क्रिस्तांव सारख्या हेर धर्मांचेर तो कसलीच टिका कित्याक करिनात असो प्रश्नय तांच्यांनी केलो. उदय भेंब्रेन मिडियाक संबोधित करचे अशें बजरंग दलान मागले. गोंयच्या इतिहासाविशीं जायत्या विशयांचेर ताका प्रस्न विचारले. उपरांत भेंब्रेच्या घरा भोंवतणी ल्हव ल्हव गर्दी वाडपाक लागली. काल राती घडिल्ल्या घडणुके उपरांत दोनय वटांनी वैयक्तीक तशेंच सोशल मिडियाचेर प्रतिक्रिया आयल्यो. पळयात. तांचे म्हणणें अशें की तुका शिवाजीचें नांव घेवपाचो हक्क ना. ताका सांगलें हांवें बाबरे म्हळें हांव ह्या देशाचो एक नागरीक. संविधानान कॉन्स्टिट्युशनान म्हाका अधिकार हो दिला आनी शिवाजीक हांव ह्या देशाच्या इतिहासांतलो एक हिरो मानता. शिवाजीचें नांव घेवपाक म्हाका कोण रावंक शकता. तो अधिकार म्हळ्यार म्हाका कोणें दिवपाक गरज ना, तुवें दिवपाक गरज ना, दुसऱ्यांनी दिवपाक गरज ना. तो अधिकार म्हाका आसाच आनी हांवें सांगला तो इतिहास. तें सांगतकच फटकोन गेलो तूं म्हळो सीएमाचेर राग काडपा खातीर उलयला. म्हळ्यार सीएमाचेर म्हजें कसलें झगडें ना. फकत सीएम तें उलयला इतल्या पासून सीएमाचो रेफरन्स आयला. तें जर आनी कोणी उलयल्लो तरी ताचें नांव येतलें आशिल्लें. सीएमाचेर म्हळें म्हजें झगडें ना हांगा आनी सीएमाचेर म्हण हांव काय आयकलो ना. तें जातकच मागीर आनी खंयचो पॉयंट काडलो तिसरोच. म्हणटकीर कितली तकलेंत भरला म्हणटा तें कळना. शेवटच्या क्षणात जावन सुद्दां रातचे टायमाचेर जावन सुद्दां वो इतलो आयलो म्हणटकीर इमिजिएटली हांगा 50 लोक जमले दुसरे बाजूचे उदय बाबाच्या समर्थनाक आयले ते. आनी जेन्ना क्रावड वाडटोसो पडलो दुसरे सायडीच्यान तेन्ना तांणी मागीर हांगच्यान पुजो काडली. He has the freedom of expression. He has the freedom to put his views forward. I may not agree. हांवें इंटरव्यू केला तेन्ना थोड्यो गोष्टी अश्यो आसल्यो which I did not agree with him. But that did not give me the right to just come in like threaten type. Total. तशें अलाउड ना न्ही. पळय आमचें गोंय आख्खें जगभर कितें म्हूण मानतात एज अ व्हेरी फ्रेंडली हॉस्पिटेबल टॉलरंट सोसायटी. आयज कितें जालां? वेर हॅज दॅट टॉलरन्स गॉन? एक मनीस आपणाचें एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपणाचें दिता आनी ताजेर आमी विरोध करपाक येता. सो हें आमच्या गोंयांत जावंक उपकारना. हे आमी विरोध करतले. अरे एका वटेन कोसंबी विचार महोत्सव चलता कळ्ळें गव्हर्मेंट करता. दुसरे वटेन स्वतंत्र विचार मांडपी लोकांक अशी झुंडशाही जाता. सरकार कांयच एक्शन घेना. हे बरोबर This what has happened for a senior citizen, for an ex-legislator, for a politician, for a writer, for a poet, and for a historian is unfortunate. It doesn't fit in our Goan society. पळयतना हांव अशें पळयतां की उदय बाबाचेर ज्या तरेन हांगा झुंडशाही केली या हांव ताका झुंडशाही म्हणटा. तें मागीर नांव कोणालें व्हरूं कितें नांव आसा म्हणटा प्रश्न. नांव लेबल खंयचें लावपा जाता. त्या झुंडशाहीक म्हाका अशें दिसपाक लागला की सरकार पुरस्कृत. सरकार पुरस्कृत आहा म्हण चड भंय आहा. कित्याक जर सरकार जर अशी झुंडशाहीक प्रोत्साहन दिवपाक लागलो आनी सरकार जर झुंडशाहीचेर एक्शन घेना अदरवायज सरकार नाकाशिल्ले कडेन रोखडेच एफआयआर रजिस्टर करता. आज खरें म्हणजे सरकारान सो मोठो एफआयआर रजिस्टर जावपा आशिल्लो की एकट्याल्या कोणाल्या घराक येवं ट्रेसपास. एक्चुअली हे गेटींतल्यान भितर येता तो ट्रेसपास जालो. तो बेकायदेशीर. दुसरो तो बेकायदेशीर जमाव. एक 5 लोकांच्या वयर आयल्यार तूं अनलॉफूल असेंब्ली येता. सी अनलॉफूल असेंब्ली. आनी हांगा जेन्ना तो PSI आशिल्लो PSIन इमिजिएट सो मोठो थंय एफआयआर रजिस्टर करपाक आशिल्लो.
पूण हे सरकार पुरस्कृत आशिल्ल्यान हेय ऑफिसर भितात. काल हांगा जे लोक आयले आनी स्वताक शिवसमर्थक म्हणून बी म्हणले तांचे एक उतर म्हाका खूब खटकले ते म्हणजे शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो तुका कसलोच हक्क ना. उलट हांव म्हणन की शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो पयलो हक्क जर कोणाक आसत जाल्यार तो उदयबाब भेंब्रेक आसा. कारण शिवाजी महाराजाची स्वराज्य आनी हांगा उदयबाब जे स्वराज्या खातीर झगडला ताका लागून आमी हांगा आसात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करपा आसात. आनी जे काल येवन हांगा जे कितें केलें, ज्या लोकांनी जे कितें केलें ती गजाल ही शिवशाहीक सोंपपाची गजाल नाशिल्ली. हो इन्सिडेंट जाला म्हज्या मतदारसंघात, ताजें हांव खंडन करता. एक इतल्या खातीर कित्याक उदय भेंब्रो म्हणटा एक एक्स आमदार, इज रिस्पेक्टेबल मनीस, एक स्टेट्समॅन, गोंयचे समाजांत सगळ्या समाजाचे लोक ताका मानतात. तो हिस्टोरियन जे कितें बरयता आनी ते कितें उलयता ते फॅक्ट्साचेर उलयता. जो कोण ताजेर मानता की तो उलयता तें सारकें न्ही, ताणें ताजे बरोबर युक्तिवाद करचो. ही दादागिरी रातची करप एक सिनियर सिटीजनाच्या घरा आपले पॉलिटिकल प्रेशर वापरून हें चूक. आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी गोंयचे जनते कडेन मागता की गोंय म्हणटा गोंय आसपाक जाय. गोंय म्हणटा ते UP, बिहार नाजाल्यार आनी खंय जावंक शकना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोगदा वास्को वीज खात्याचे मालमत्तेत घुसखोरी करून जीवेशी मारपाची धमकी दिल्ल्या प्रकरणात बारधनिया सयत 4 जाणां आड कार्यकारी वीज अभियंते काशीनाथ शेटये हांणी पणजे पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आमदार आनी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंत्यांमदीं केस्तावदी कोफुसाव जाल्ले ते उपरांत ताणें हें पावल उबारलें. शुक्रारा सकाळी बोगदा वास्को वीज खात्याच्या मालमत्तेत केबल काडटाना काशीनाथ शेटये हांकां थळाव्यांनी हरकत घेतिल्ली. उपरांत थळावे आमदार संकल्प आमोणकार घडणूक थळार आयले, तांचे मदीं बाचाबाची जाली आनी वाद बरोच पेटलो. त्या उपरांत थळाव्यान आड कागाळ करपाची शिटकावणी शेटये हांणी दिल्ली आनी आयज ताणें 4 जाणां आड कागाळ नोंद केली. हे चौगूय म्हाका मारतले हे आमदार संकल्प आमोणकाराचे विधान कागाळीत बरयला, पूण आमदारा आड कागाळ करूंक ना अशी माहिती काशीनाथ शेटये हांणी दिली. काल इन्सिडंट जाला ताजो 4 जाणांचेर FIR दिला. एक ओमकार जोरबाटकर, यश फडते, सुधीर तारी, बोगदा बार आनी ताजो कोण तरी तो थंय कामांक कोण तरी ताणें चलोवपाक गेला तो बार वेलो आनी योगेश पाटील आनी बाकीचे 4 नांवां म्हजे कडेन हा व्हिडिओ जाला आनी तांचे व्हेहिकल थोड्यांचे हांवें दिल्या नंबर्स, व्हेहिकल नंबर्स हांवें दिल्या. सो ते 4-5 व्हेहिकल जे आशिल्ले ते हाडलेले तांचेर हांवें आसा ते व्हेहिकल नांव दिता. आमदाराचें नांव घातलं तातूंत घालूंक ना अशें ना, सगळ्यांची नांवां घातल्या. पूण 4 जाणांनी म्हाका थ्रेटनांनी केला. ताणें कितें म्हणलां, ताणें आमदारान आपणेन म्हणलां म्हणून ना, ते मारून उडयतले म्हणलां. तुजे पळय काड आनी ते व्हिडिओचेर आसा. सो हांवें पूट तू जर म्हाका आमीच जर सेफ ना जाल्यार बाकीचे कसले सेफ आसतले रे हांगा. ते हांव नको, ते ताजे मोबायल बिबायल तांचे हे करचे पडटले, गाडयो बीन मोबायल तांचे काडून कोणे कोणाक फोन केले ते कळटले न्हय. अशें ते आयले 8:30 तो लेट आयलो, तो गाडयेन एकटोच आयलो ताका दुसऱ्याक घेवन. बाकीचे सगळे पयले आयले ते व्हिडिओ जावं म्हजे कडेन कोण कोण आयले ते थंयचे रावत ना. सगळे सांगून सगळे करून आयला. 2 टेंडर आशिल्ली. एक टेंडर हे पळय म्हाका लुकसाण जाला त्या टेंडराचें, दोनूय टेंडराचें लुकसाण. ते हांवें बरयलां 1.5 लाख. ताका आतां ते इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स. आनी 4य मोडल्यात आनी बारीक वाट पुरो तांणी व्हडली दवरल्या. आनी एक कडेन देवूळ आसा 10 मिटराक ते बोगदा बार आहा मरे. पळय वच आनी कितले मोडल्या. जायना जाल्यार बाबा 156(3) हांव कोर्टान वचून FIR करतलोच. म्हाका कोणाचें सांगपाची गरज ना. आय नो ऑल द लॉज. ओके काशर बाब आनी एक म्हणल्यार वॉट एवर ही वॉन्ट्स फुटींग आनी कितें कितें म्हणलां तातूंत कितें ते सगळें घेवपाचें. ताणें आसा ते व्हिडिओ आहा मरे तुमचे कडेन. आनी ताजेर कितें फुटींग म्हणलां ताजेर कितें रिप्लाय करूं. आय डोंट आय फायल डिफॅमेशन. आय थिंक ऑफ सेंडिंग अ डिफॅमेशन नोटीस टू हिम सेइंग दॅट MLA धाडटलोच न्ही हांव. ताणें कितें फुटींग बिटींग कित्याक म्हणलां तो आय हॅव टू सी न्हू. सेक्शन 221 discharge of public functions, BNS, section 329, section 126, section 192, section 324(5) आणि 61 त्या सेक्शन. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार.
हरमला आयतारा मरण आयिल्ल्या अनिता राठोड हे बायलेची तिच्याच घरात फातोड्डेर कूड सापडिल्ली. तिचो खून केल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान घरच्यांनी तिची कूड घेवपाक न्हयकार दिलो. मांद्रे पुलिसांनी हो गुन्यांव असैमीक मरण म्हूण नोंद केला. पूण FIR नोंद करून ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी तिच्या घरच्यांनी केल्या. एका बायलेचो फॅनाचेर लटकून प्राण गेल्लो आसा. तो हँग काय मर्डर हेचेर आतां सध्या डेप्युटी कलेक्टरान भासाभास चालू आसा. जे हँग जाला त्या चलयेच्या फॅमिलीन पुलीस तशें डेप्युटी कलेक्टर तशेंच SP सगळ्यांक लेटरां दिल्लेली आसा आनी तेंचो एक असो आसा की ही मर्डर म्हणून. कारण मर्डर जावच्या पयलीं तेणेन फोन करून आपल्या घरा कडेन सांगलेलें आसा की पयशा खातीर आनी सोन्या खातीर आपलो हांगासर घोवाच्या घरा कडेन छळ करता. गोंयांत रावपी कर्नाटकाचे एका फामिलीचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. हरमल वाठारांत एक भिरांकूळ घडणुकेन वलतो मारला. घरांत फॅनाक हुमकळिल्ली एके बायलीची कूड सापडली. ही आत्महत्या न्हू, हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान तिचो खून केला. पिडेस्ताच्या आवयन सांगले. ही केस आता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावल्या. सोमारा हाचेर निकाल जावपाचो आसा. मेरी बेटी ने बोली मेरे पापा मुझे लेके जा करके मेरी बेटी ने बोली हो तब मैं आऊंगा करके बोला. तभी मेरी बेटी ने फिर कुछ नहीं बोली उन्हें. दहेज मांगा था. मारला आता मारला नंतर हिसाब आमका रिपोर्ट जाय. रिपोर्ट असताना आम्ही किती काढू शकत नाही. 8 दिवस उपाशी बसलाय का सर. आमच्या घराना दारान आम्ही बेडा राहत. आम्ही सरकारचे कोण नाका आणि कसे बसलेले आमका धाकट्या लोकांना कोण पळतो सांग पळया. कसं बोलायचं आमच्या वांगडा इथले बसायला आमका किती झगमारा बसवला का त्यांना दाखवतात. त्यांना धरूच मग सांगता. एकदा तर कोणा वदायला ना त्यांना आमका सांगितलं चांगला लावून त्यांच्या सांगून सांगू रिपोर्ट आमका नाचताना आम्ही त्यांना घेऊ शकाना. आमच्या बुरगा बाळापासून आम्ही सोडून येले असं आमका नाही जाय काय ना आता म्हणून बसलेले आम्ही घेऊन बसलेला उपाशी. सुमार 7 दीस जाले हे घडणुकेक. अजून पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट घरच्यांक मेळोंक नाशिल्ल्यान घरच्यांनी कलेक्टराच्या ऑफिसा भायर बोवाळ केलो. डेप्युटी कलेक्टराक पुराय दस्तावेज मेळोंक नाशिल्ल्यान डॉक्युमेंट्स घेवन सोमारा आफयला. उपरांत फायनल डिसिजन घेतलो. खंय कित्याक लागून दिना आमकां लागून कित्याक दिना. आमचे चेडू कितें जाला कित्याक लागून दिना आमकां. आतां 8 दीस जाले आमकां मेळूं ना म्हणटा. कित्याक लागून दिना. आमचे चेडू हे जाला रिपोर्ट जाय न्हू. आठ दिसाचो भोवण लायता आमकां. तेच काम गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. वाळपय प्रेरणा मैदानार नवे पुलीस भरती पुलीस प्रशिक्षणाची पासिंग आउट परेड जाली. हालींच पुलीस खात्यात जाल्ल्या प्रकरणात पुलीस वैयक्तीक आस्पाव दाखोवपी प्रकरणांचेरूय मुख्यमंत्र्यान कार्यावळीत उजवाड घालो. नवीन पुलीस भरती 49व्या बॅचीचो पासिंग आउट परेडींत आस्पाव आसलो. कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान नव्या भरतींनी हे कर्तव्य प्रामाणीकपणान करचे आणि सुव्यवस्था राखची असो उलो मारलो. तशेंच बेकायदेशीरपणांक आपूण बळी पडचो न्ही हेवूय मतीन दवरपाक सांगले.
अशा पद्धतीच्या आमिषाक बळी पडप हे खूप मोठ्या प्रमाणात एकदा पळयता आणि म्हणून फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरात एक्सायज डिपार्टमेंटातले लोक सुद्धा सस्पेंड झाले. तुम्ही म्हणटले की आज ट्रेनिंग जाल्या उपरांत एज अ होम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर पहिलेच दिसा आमकां सस्पेन्शनची भीती दिता काय कितें? हय, कारण त्या खातीर म्हणजे खंयसरूच कायदो हो सगळ्या खातीर समान आसतलो. म्हणून तुम्ही तुमची ड्युटी परफॉर्म करता आसतना खंय चुकपाक जायना. म्हणून तर ही ताकीद समजून घेवची सगळ्या जाणांनी. म्हाका दिसता, म्हाका तुमचेर विश्वास आसा की म्हाका तुमचेर ज्या पद्दतीचो हांव म्हणटा की पुराय एक्सायज डिपार्टमेंट आसतलें किंवा पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें, ही दोनूय डिपार्टमेंटां ही लोकांच्या सर्विसा खातीर आसा आणि युनिफॉर्म सर्वीस ही सातत्यान लोक एका रिस्पेक्टान तुमच्या कडेन पळयता. तुम्ही ज्या पद्दतीचो रिस्पेक्ट आज जर लोकांक दितलो त्याच पद्दतीचो रिस्पेक्ट हो लोकां कडल्यानूय बी तुमकां मेळटलो. तो रिस्पेक्ट घेवपा खातीर सातत्यान सगळ्या जाणांनी रावचें. नाजाल्यार आतां पर्यंत फाटल्या दिसांनी ज्यो केसीस जाल्या, आपली पावर दाखोवपाक जो मनीस गेला लोकां खातीर ताका सस्पेंड करपा खातीर म्हज्या सरकारान खंयसरूच फाटीं फुडें पळोवंक ना. संविधानाक स्मरण करून तुम्ही जी शपथ घेतल्या त्या संविधानात घालून दिल्ले कायदे हे तुमच्या खातीर सर्वस्व आसा. म्हणून तर आमी आमची ड्युटी परफॉर्म करता आसतना खंय न चुकता न डगमगता, जरी आपल्याचेर कितलोय दबाव कोणाय कडल्यान जरी आसलो आसत जाल्यार कायद्यान जी गजाल आसा तीच कायद्यातली गजाल आपण करतलो. आणि एकदा जर आपल्याक कळना, एकदा जर आपल्याक दिसता की हे बरोबर न्ही, हे चूक, किंवा आपलो हायर अप किंवा तेजो हायर अप आसा ताच्या कडेन उलोवपा खातीर केन्नाच डगमगपाक जायना. म्हाका दिसता अशा वेळार आपलो सिनियर्स जो आसा हाजो एडवायस घेवप हे सदोदीत म्हत्वाचें आसता. सरकार खंयच्याच पद्दतीची चूक ही कोणाच कडल्यान म्हणजे कोणाकूच क्षमा करपाना. आणि म्हणून तर हांव विशेष करून आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात आतापर्यंत कितलेशेच जाणांक आमी शोकॉज इश्यू करपाक, सस्पेंड करपाक आणि टर्मिनेट करपाकूय खंयसरूच म्हणजे फाटीं फुडें पळोवंक ना. कितलेशेच जाणांक शोकॉज आणि सस्पेंडूय केल्ले आसा. सेम केस विथ द एक्सायज डिपार्टमेंट. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयतार सुको वतलो, नितळ मळब तिगून उरतले. उष्ण परिस्थितीत वाड जावपाची आशिल्ल्यान भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. गोंय राज्यात उष्ण आणि दमट हवामान आसतले. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले. दनपारां चड उष्णताय जाणवतली. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. चडावत तापमान सुमार 36 ते 37 डिग्री सेल्सियस आसतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतले. बोट धनियांक कसलीच शिटकावणी IMDन दिवंक ना. आयतारा हवामान सुके, नितळ मळब, उष्ण परिस्थिती. उष्णतायेत जातली वाड. भलायकेची घेयात जतनाय IMD. आयतारच्या चडावत आणि उणें तापमान 37 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.